फोंडा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत जी मापा पंचवाडी येता त्या पंचवाडीच्या एक चलयेचें अपहरण मापा पंचवाडी रावता तेणीच केल्लें आसा अशें म्हणून तक्रार चलयेची जो बापूय आसा तेणी फोंडा पुलिसान तक्रार काल दिल्ली आसली आनी ह्या संदर्भांत फोंडा पुलिसांनी चवकशी केली आनी जेन्ना तपास चालू केलो तेन्ना कळ्ळें की दोगांय खंयचे कडेन जाल्यार तेंची मोबायलाचे हेजे वयल्यान तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतलेले आसा आनी ताका जेन्ना फोंडा पुलिसान हाडून तेजी चवकशी केली आनी तेन्ना तेजे रितसर अटक केल्ली आसा आनी दोगांची चली आनी जो चलो आसा जो सिताराम लक्ष्मण गांवकर वय 40 हेंचे दोगांचे मेडिकल करपा खातीर उपजिल्ला हॉस्पिटलांत तांकां येल्ले आसा। दुसरे वटेच्यान जो तेंची कुटुंबीय आसा चलयेची तीवूय बी फोंडा पोलीस स्थानकाचेर दाखल जाल्ली आसा आनी जो अहवाल जो रिपोर्ट कितें मेळटा हॉस्पिटलाचो त्या संदर्भान तेजेर एक्शन मोड जातली अशी म्हणून फोंडा पुलिसान सांगलें आसा। फोंडा पोलीस स्थानक जो गांव PSI आसा तो तपास करीत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर।